हे विलियन सांगेचे शेतकार हांचो शेत आणि दुधाचो व्यवसाय आसा। शेत व्यवसाय फकत पावसात करतात, ते आमच्या पोटापुरती। मात दुधाचो व्यवसाय वर्साचे 12 महिने चालू असता, पूण तातूंतल्यान कसलोच फायदो जायना। सरकार 3-4 म्हयन्यांनी आर्थीक मजत करता, मात गोवा डेअरी कडल्यान आमकां कसलीच मजत मेळना म्हूण शेतकार सांगता। गोवा डेअरी कडल्यान फकत गोरवांक तपासपा खातीर दोतोर उपलब्ध करून दिला। आयकात विलियन सांगेच्या शेतकारांचे गाराणे। दोन्ही धंदे म्हणल्यार कितें शेतां म्हणटा त्या वर्साच्यान एक फावट न्हू, त्या कित्याक रोग बीग लागलो जाल्यार खूब लुकसाण जाता ती। आनी कित्याक रोग हो लागताच, भरपूर प्रमाणात रोग हो लागता। पयलीं अशें कित्याक सारे बी अशी घालनासले न्हू, आतां सारे खूब वापरपा पडटा आनी ते नाजाल्यार रोग निवळना न्हू, रोग भरपूर लागता। ते कशें म्हणून कांय समजना। हय ते कितें आहा तुगे साऱ्याचे सबसिडी दिता आमकां। आतां कोण मशिनां लिवता पळय न्हू, तांकांय सबसिडी आसा। आमच्या शेतां मशीन वचना, मशीन वचना म्हणटा आमी हातीन लिवता एक फावटी। फायदो म्हणल्यार आमी कितें करता, आमी विकपा वचना न्हू, आमचे खातीर रोवता आमी। आमकां कित्याक आमकां तें आमचें शेत इल्लेशें, आमकां तें पावना विकपा बी तशें ना। तें आमकां खातीर आमी करता। सगळी 70-80% लोक शेत रोवता। वर्साय 12 म्हयने न्हू, आमगे डेअरी फार्मर्स वर्साय 12 म्हयने। गाय खूब जाणां आसा तश्यो, जाता 700-800 लिटर जाता दिसा दूध। मागे न्हू सगळे आमगे विलियन, कुमारी, मालशें। दुधा रेट मरे सामकी कमी आसा, कमी म्हणल्यार आमकां परवडना। पेण आनी हे परवडना। हे आमकां कित्याक सामकी लॉसां, हो धंदो म्हणटा मरे सामको लॉसां, कांयच फायदो ना। डेअरी फार्मिंग सरकार मरे आमकां इन्सेंटीव दिता म्हणून मरे आयज हे चलता। जेन्ना हे इन्सेंटीव बंद जाले न्हू, तेन्ना गोरू कोण दवरपाना। हे सरकार आमकां केन्ना दिवं, पूण दिता 1-2-4 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी अशें आमकां इन्सेंटीव दिता म्हणून हे चलता। डेअरी कडच्यान आमकां कांयच मेळना, आमी फक्त दूध हांगा तयार करता जाल्यार डेअरी दिता, डेअरी आमकां कांयच दिना। विलियन गांवांत आनी खंय तरी आयज डेअरी फार्मिंग आनी जे शेती आसा, शेत रोयतात त्यांचे बद्दल थोडी म्हायती करून घेतली। त्यांचे बद्दल तांकां फायदो आसा काय सद्याचे परिस्थितीन शेत रोवप, डेअरी फार्मिंग करप फायदेमंद आसा काय ना हे जाणून घेतले। जो गौरीश वेळीप आसा तेणें सांगलें खंय तरी शेत रोवप आतां खूब त्रास पडटा, कित्याक ताका खंय तरी जीव लागता, करड येता आनी वारंवार हेची मेंटेनन्स करपाकच चड खर्च लागता। ज्या प्रमाणे पयलीं शेत रोयताले, शेत रोवन खंय तरी भायर वचून विकपाक खंय तरी मेळटालें, तें आतां जायना। आतां सद्या जे रोयता ते तांकांच खावपा पुरो जातात, पूण हेजेर सद्या शेताचेर रोवप हें करप खूब कठीण जाल्लें आसा, कित्याक ताका खुबशे जंतू लागता आनी हेका मेंटेनन्स हें करपाकच तेंगेले तेतूर टायम वेस्ट जाता आनी खंय तरी फायदेमंद उरना। तशेंच दुसरे वाटेच्यान डेअरी फार्मिंगाचें तेणें सांगलें की डेअरी फार्मिंग आसा ताका बी खूब त्रास घेवचे पडटा। हांव गोमंतक TV खातीर विलियनच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।